आरजीचो तितलो इफेक्ट ना, पण थोडीशी कितें आहा पळय मतां काडटलो तो, आनी म्हाका तरी दिसता की मतां काडटलो आमच्या पेडण्याचे उलयता की पेडण्यान एक भाजपा कार्यकर्त्यांक डिसरेस्ट आसा, म्हणजे ते नाखूश आसात. कारण तांचो कितें पेडण्यानूच भाऊक जे प्रश्न केल्ले आमच्या कासारवण्या गांवांत धर, तुज्या वारकण गांवांत धर, आनी ते प्रश्न थोड्या BJP कार्यकर्त्यांनी केले की बाबा भाऊ तूं येयल्लो तेन्ना मंत्री आसलो आयुश्याचो, तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें की आमकां आयुश्यान नोकऱ्यो मेळटल्यो, एअरपोर्टाचेर आमी नोकऱ्यांची वेवस्था करतले. कितें जालें? जो दत्तक गांव आसा इब्रामपूर, त्या गांवा बद्दल प्रश्न केले की बाबा ह्या गांवांत कितें कितें प्रोजेक्ट आयले. सो भाऊ कडेन उत्तर ना जालें ताचें. सो ते जे भाजपाचे कार्यकर्ते जे अनहॅप्पी आसा ते मायट गो विथ द दीस वन आरजी. हे बरें आहा तुजें दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी. पण ज्या हातून एक सामान्य कार्यकर्तो आपल्या लिडराक क्वेश्चन विचारपाक शकता, दॅट इज डेमोक्रेसी. नो बट उत्तर कितें आहा? उत्तर सांग. उत्तरूच ना. फक्त कितें आहा? देशा खातीर बाबा मतदान करप हे कितें उत्तर? हे उत्तर जावं शकता? ते उत्तर दिवं ना. जे ते कार्यकर्त्यान विचारले त्या कार्यकर्त्याक सगळे उत्तरां दिल्या. तांकां भाऊनच स्वता फॅक्ट्स अँड फिगर्स दिल्या.